हाय गाइस, कशे आहे तुम सगळी? म्हाका तुम सगळी बरं आसा मग. तर आम्ही बरं हाय आणि आज आमी कोताय नाबाचे डोर. ओके, आतल्यान सीजन स्टार्ट जातो न्हू, मागीर तुमच्यान वेज हाताय तेका लागोन तुमच्यांनी मागीर घराको नाब बिनाण करपा जाता आणि एड्डूर मुड्डू बरें जाता. लास्ट टायम तुमकां खायनूय दाखयलां. तुमी फूल व्हिडिओ चोया, लायक जाता जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्राईब कराय कोण केलें नाय ती. आणि आतां आमी आमगे रेसिपी स्टार्ट करूया. आज आमी कोताय नाबाचे एड्डूर. सगळ्यां पयले 3 नाब घेयले आणि एड्डूर करपा न्हू ते म्हणजे पान घालप ना, फकत नाब घालपाचे. ओके, बरें सोलून मागीर कातरपा तेमकां कुडीक करपाचे. आणि हिंगा एक नाल्लाची सोय घेयल्या, सोय कातिल्या आणि 2 पियाव सोय आहा न्हू ती रोस काडपा. ओके, आणि हिंगा मसाला घेयला 2 जिते मिसांगो मोळे आणि ओद लसणी बॉय घेयला, हाफ टेबल स्पून जिरें, हाफ टेबल स्पून मिरयां, हाफ टेबल स्पून कालाफुरा, हाफ टेबल स्पून हल्दी आणि एक धाकलोसो तिखी कुडको आणि थोडीशी सोय घेयल्या. तो एक नाल्ल कातलो न्हू तितूंतली काडल्या आणि सुके कोथमीर ती एक 2 टेबल स्पून घेयल्या आणि तेजो मिक्सर हाडून पेस्ट करपाचो. आणि आतां कितको करपा तें हांव तुमकां दाखयतां. सो हे गायज ते नाब आहलो न्हू तेमकां एशे कोन्न सोलून क्यूब्स केले, चड बारीक केले न्हय आतां इरतो म्हूण, मातशे मोटे दवरले. आणि आतां हांव कायलीं कोता आसतना दाखयता तुमकां. हेचे आतां तितून थोडेशें तेल घालपाचें आनी तेल मातशें गरम जालें म्हणटरी तो पियाव दाखयलो न्हू तो लांब कट केला तो घालपाचो आनी बरो फ्राय करपाचो. मातशें स्लो फ्लेमीचेर गोल्डन ब्रावन मातशें जावं पासून थोडोय कलर हाडपाचो, तेका दिसतो दवरपाचो. आतां पियाव भाजलो, आतां तितून थोडीशी साकर घाता आनी तेकाय बरें करून मिक्स करता. साकर घायल्यार मातशें टेस्ट वाडता. आनी तुमकां जाय जाल्यार न्हू एड्डूरां सुके सुंगटां ना जिते सुंगटां बीन घालपा जाता ना. आमकां सुंगटां सद्या काबार जालो आहा तेका लागोन आमी घालना. आनी आतां मसाला केलो न्हू तो तितून घालपाचो आनी मागीर तेकाय बरो मातशें हलवो पासून मिक्स करपाचो. बरो तळसो जाय तो मसाला. आतां तो बरो फ्राय जालो, म्हणजे बरो तळसलो आनी आतां तितून तो पातळ रोस काडलो न्हू तो घाता आनी हाफ टेबल स्पून मीठ. तो मागीर टेस्ट कोन्न चोय आनी मीठ बीन जाय जाल्यार. आनी दाट रोस उरलो आहा न्हू तो मागीर घालपाचो. आनी आतां ते नाब कट केलो न्हू ते तितून घालपाचे. आनी तेकाय बरें करून मिक्स करपाचें आनी मागीर धांपपाचें आनी स्लो फ्लेमीचेर शिजोवन दवरपा तेका. मागीर शिजोलें म्हणटरी मेळया, मातशें मोव जावपा जाय. चोय आतां आमगे नाब शिजोले आनी चोय कलर बरो चेंज जाला. आनी आतां धाटे रोस काडलो न्हू तो घालपाचो आनी धाटे रोस घायन तेका बरें करून मिक्स करपाचें आनी मागीर मातशें शिजोवपाचें स्लो फ्लेमीचेर. चोय गायज आतां आमगे एड्डूर रेडी जालें आनी आमी कितलो कोताय ते भाशेन तुमकां सांगिलां. तुमी दुसरे भाशेन बीन कोताय आसतलो. आनी तुमी रेसिपी ट्राय कराय, व्हिडिओ लायक जाय जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्राईब कराय. चोय काय बरें जालें तें. आनी मागीर हांव खायन दाखयता तुमकां. आतां हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता चपाती बाराक केश जालें तें. गरम बेस्ट जाला. तुमी सुके सुंग पळयली न्हू आनी बेस्ट जावपाचें. तुमकां खाय जाल्यार तुमी घालाय. ओके, आनी तुमी कराय, फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय, व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्राईब कराय. आतां हांव म्हजे नाबा एड्डूर एन्जॉय कोता.
आनी तुमकां सुकें सुंगटां जाल्यार तुमी घालपा विसरो नाका ओके. बाय.